आणि हे रिप्रेझेंटेशन आम्ही ताका पुलिसांकच दिवंक ना, रायट फ्रॉम चीफ मिनिस्टर टू चीफ सेक्रेटरी सगळ्यांक दिल्लें आसा. पळया आतां कितें जाता तें. आज आम्ही काँग्रेस पार्टीचे सगळे वर्कर्स सदांच जेन्ना वेगवेगळे विशय आमचे नजरेन दिता लोक आमचे सुसेन आमकां मेळटा तेन्ना आमी तेजेर आवाज करतात आनी त्या प्रकारे आमी तेजेर कंप्लेन लॉन्च करतात, इन्व्हेस्टिगेशन दितात सगळे कडेन. CMA दितात, चीफ सेक्रेटरी दितात, अंडर सेक्रेटरी दितात, कलेक्टर दितात, SP दितात, मागीर SDPO दितात. जाल्यार पळय आमकां कांयच एक 0% म्हणटा कंप्लेनीचो रिजल्ट मेळना इन्व्हेस्टिगेशनाचो. तेन्ना आतां हांव वरद माटोकर आमची टीम आसली कितलीं वर्सां जालीं की ऑफशोर कॅजिनोचेर कितें इलिगलिटीज म्हणजे इलिगलिटीज जाता तेजेर आमी तेजेर सांगताले, कंप्लेन दिताले. आतां बी आतां वन शोर बी कॅजिनोचेर आतां इलिगलिटीज वाडपाक लागले आसात. खरें वन शोर कॅजिनो आसा ते लिमिटेड जाग्या भितर ते दिल्ले आसता एरिया प्रमाणे. पण हे ऑन शोर कॅजिनोज आसा पळय आतां हांकां जे आसा पळय सरकारांतल्या लोकांक त्या तेंच्या मिनिस्ट्रीक जो कोण फॅमिली आसा तांकां घट्टन हे इलिगलिटीज करपाक लागले आसात. आज हांगा खुबशे ऑनलायन ऑन शोर कॅजिनो आसा तांकां एक लिमिटेड जागा दिल्ली आसात. पण आज ती लिमिटेड जागा क्रॉस करून डबल टिबल जागा ऑक्युपाय करून जे पळय रिवेन्यू सरकाराक भरपाचें आसता ते भरना आसतना ते इलिगलिटी ते मागीर आमचो रिवेन्यू लॉस करतात सरकाराचो. आनी तेजेर आमी एक्शन घेया म्हण सांगल्यार कोणूच अजून एक्शन घेनात. आतां तुमी पयलीं तुमी आयकले एक कॅडिलॅक कॅजिनो आसा ऑन शोर हांगा डबल हिल्टनाक कदंबा प्लेटोचेर. त्या मॅनेजमेंटानूच कंप्लेन दिल्ली आसा आपल्या स्टाफाचेर आनी कस्टमराचेर. कित्याक म्हळ्यार हे सेटींग करून पयशे उखलतात म्हण आनी हेका कस्टमराक जिखपा दिता म्हण. पण हांकां स्टाफाक कोणी ट्रेन केला? ह्या मॅनेजमेंटान ट्रेन केला लोकांची कस्टमराक चिटींग करपाक, कस्टमरा फ्रॉड करपाक. आनी आज पळय तेमी सांगला कंप्लेन दिला लायव्ह गेमींग कशें जालें. तेमी म्हणलां लायव्ह गेमिंगाचेर पळय जे सेटींग जावन तेमी आमचे स्टाफान कस्टमराक पयशे जोडपाक दिले म्हण. जाल्यार लायव्ह गेमींग तुमकां एलावूच ना, परमिशनूच ना, जाल्यार तुमी कशें तांकां लायव्ह गेमींग करपाक दिलें. आजून म्हणे कंप्लेन दिलें, कंप्लेनीचेर एक्शन कित्याक केलें ना? ताका आमी इन्व्हेस्टिगेशन मागत आसात. आतां हेच एकूच अशें कितलेशे ऑनलायन कॅजिनो आसा ऑनशोर कॅजिनो तेजे आमी कंप्लेन दिल्ली आसा. पण कांयच इन्व्हेस्टिगेशन ना. आतां आमगे फर्स्ट प्रायोरिटी आसा आनी बाकीच्या ऑनशोर कॅजिनोचे आमकां हें आयिल्लें आसा, इन्फॉर्मेशन आयला, अर्ज आयिल्लें आसा. पुराव्या सगळें येतरी आमी ते मुखार एक्शन घेतले. आतां कॅडिलॅक कॅजिनो आसा पळय तो ऑनशोर कॅजिनो तेजेर ऑलरेडी आमी कंप्लेन दिल्ली आसा आनी आमी डिमांड केले आसा थंय CCTV आसता 6 म्हयन्याची फुटेज घेवपाची आनी 6 म्हयन्याचो लास्ट ऑडीट करपाचो पळोवपाचें पळय कितें इलिगलिटीज जालात. समज इलिगलिटीज जाता इन्व्हेस्टिगेट जाता मागीर लायसन्स सस्पेंड करपाचें. इलिगलिटीज तेंगे हें करता म्हणल्यार इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसतना सस्पेंड करपाचें आनी फॉल्ट मेन तेंचें लायसन्स कॅन्सल करपाचें. कित्याक ते गोंयचो गव्हर्मेंटाचो सगळो रिवेन्यू बुडयतात. कोणाक ह्या मिनिस्टरांक दोन MLA दोन तेन्ना हेजे कडोकड मागीर स्ट्रिक्ट एक्शन जावची असो आमचो डिमांड आसा. आनी समज पनीस आमकां कांय रिजल्ट मेळना ह्या बद्दल आमी आमच्यो कितें स्टँड आसा ते आमी करतले घेतले. तुमकां कितें आश्वासन दिलां ताणें आतां जावं कितें दिलां ताणें सांगलां? ताणें सांगलां आमकां एक्शन आय विल सी एक्शन इज टेकन. जेन्ना एज पर रूल लायव्ह गेमिंगा खातीर ऑफ शोर आसचो पडटा, ऑन शोर लायव्ह गेमिंग करपा मेळटा. सो हेजेर कसो कितें होल्ड आसतलो नाल्यार कशें कितें सुपरविजन आमकां जावपाक? पूर्ण पुरावे मेळ्ळे आसात ह्या ऑन शोराच्या ऑन शोराक लायव्ह गॅम्बलिंग एलाव ना. पण हे ओपनली कॅडिलॅक कॅजिनो आसा पळय तो कॅडिलॅक ऑन शोर कॅजिनो डबल हिल्टन डायरेक्ट लायव्ह गॅम्बलिंग चालू आसा, गेमींग चालू आसा. आनी आजून लायव्ह गेमींग तेजे कडेन खुबशे इलिगलिटीज थंय चालू आसात. थंय वेगवेगळे तरेचे लोक येवन हांगा बसतात जे क्रिमिनल बॅकग्रावंडाचे आनी तांकां आजून कोण एक्शन घेना. आमच्या व्हिडियोज बी मेळ्ळे आसा आमकां. तांकां परमिशन आसा प्रोविजनलाचेर, प्रोविजनल बेजीसर कितें ती टेम्पररी लायसन आसता. पण हे प्रोविजनल लायसनाचेर हे इलिगल भायर कॅजिनो चालू दवरलो आसता तेमी ऑन शोर. तेन्ना आमी सरकारान डिमांड करता, खात्यान डिमांड करता जाता तितले बेगीन हेजें एक्शन जावन हांकां पनिशमेंट जावपाक जाय. खरें म्हळ्यार आतां आमी तेंगे ऑडीट मागयल्लें आसा. तेजे ऑडीट तांकां इजी मेळूंक शकता. 6 म्हयन्या भितर तेंगे CCTV चॅक करपाचें, तेंचें ऑडीट तयार करपाचें आनी समज ते फुयल इलिगल आसा जाल्यार तेंगे लायसन कॅन्सल करून ते बंद करून तेंकां पनिशमेंट म्हण तेंकां फायन कितें मारपा ती मारपाची सरकारान. हय आज काँग्रेस पार्टीचे वतीन आमी एक मेमोरंडम दिलो होता, म्हणजे रिमायंडर मेमोरंडम. तो पयली मेमोरंडम दीत आयला ते जेन्ना सांगतलो. बेजीक इश्यू म्हणल्यार ऑफशोर कजिनो हांगा चलताच, तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. आतां ऑनलायन कजिनोज जे आसा
सॉरी ऑन शोर कजिनोज जे आसा ते ताचो प्रभाव इतलो गोंया भितर पसरता की सगळ्या गांवांनी कोणशांनी तो पावला हें सगळ्यांक खबर आहा. हाजे पयलीं जना भंडारी आनी कांय लोकांनी मरत बी धरून ताणें पुलिसांक मेमोरंडम दिल्ले हाजे पयलीं आनी ताजेर इन्वेस्टिगेशन मागिल्लें आनी स्पेसिफीक इन्स्टन्सीस सुद्दां दिल्ल्यो खंय खंय. हालींच आमी मिडियांतल्यान पळयलां की कॅडिल कजिनो एक आसा हांगा डबल हिल्टनान ताजेर पुलिसांनी कारवाय केल्ली आनी कोणाक अरेस्ट बी जाल्ले ते तितल्याचेर ना. जालां कितें गोंयचें हें आतां अस्तित्व आमी गॅमलींग म्हणून आमची वळख जातली काय ऑलरेडी जाल्ली आसा आनी तातूंतल्यान गव्हर्मेंटाक जर दिसता एज अ मॅटर ऑफ पॉलिसी गोंया गॅमलींग डेस्टिनेशन करचें जाल्यार ताणें पास करचें कायदे पास करचे. पॉलिसी मॅटर म्हणून गोवा इज अ गॅमलींग डेस्टिनेशन म्हणजे कोणाच्यानय कितेंय करपाक जाता कसलें जाय तसलें गॅमलींग करूंक जाता. ऑनलायन करा ऑफशोर करा ऑनशोर करा कितेंय करा. बारीक मोडको कोण लायता ताका किंवा घेता ताका धरता आनी भितर उडयता त्रास करता. हांगा पयलें जाल्यार म्हाका दिसता 100 टायम्स 1000 टायम्स मोठ्यांतलो मोठे मोडके चलता हांगा ताजेर कांय जायना. एक कितें क्लियर आहा कांय लोकांक पयशे मेळटा हातूंतल्यान म्हणून आख्खे आमच्या गोंयचो फुडार गॅमलिंगाचे वाटेन व्हरपाचो हो आमी आज प्रश्न उपस्थित केला आनी पुलिसां कडेन मागला कितले फावटी हांकां रिप्रेझेंटेशन दिवपाचें. आमी आतां हाका DIGक मेळून आयले मिस्टर A. कोम ताणें आमकां सांगलां एक्शन जातलें म्हणून आनी ताका आमी डिटेल दिल्ले आहा. सो आमकां इतलेंच म्हणपाचें की प्रॅक्टिकली कितें कितें पयलीं मांडलेलें आनी आतां कितें मांडटा तें जना सांगतलो. पूण आमी एज अ मॅटर ऑफ ओवरऑल पर्सपेक्टीव आमचे पार्टीचो की हें जें चलता तें बारीक आमचे यूथ आसा गांवांनी भुरगे आसा ते एडिक्ट जाता ताका एडिक्शन जाल्लें आसा आनी ते एडिक्शनांतल्यान मागीर कोण भायर काडटलो तांकां. हांकां पयशे मेळटले हांचे भुरगे जे आसात ते फॉरेनाक शिकतले हांचे भुरगे आसा ते अमेरिकाक फाल्यां वचून सेटल जातले जाल्यार ह्या गांवगिऱ्यांनी जे भुरगे आसात तांचे कोण पळयतलो हो आमी मुद्दो मांडला सरकार म्हणून. पडले जाल्यार आमी ठरयल्लें आसा आमी सरळ त्या कॅजिनोक वचून घुसून आमी हांकां दाखोवन दितले कितें चल्लें तें. खंयचे पॉलिटिशियनाचो बी इन्वॉल्वमेंट आमी आयकल्ले आसा हेतूंक पॉलिटिशियनाचे भाव आसात फॅमिली आसात अशें खूब जाणां आयकल्ले आसात बट ते आमकां सत्यातून आजून पुरावे आजून येवचे आसात ते पुरावे आमी तुमचे फुड्यान येतले. जेन्ना आनी एक म्हणटा लोक म्हणटाले की ऑपोजिशन आहा ते युनायटेड दिसना पूण आजकाल अशें एक तुमी इशू घेता तो दुसरे गोवा फॉरवर्ड नाल्यार आनी कोण घेयना ते घेता ते तुमी घेयना तुमी अशें वांटून कितें घातलें गोवा फॉरवर्ड आनी आमी अलायन्सान आसा आमचे भितर तशें कांय प्रॉब्लेम ना. गोवा फॉरवर्ड इशू घेता ते आमचे इशू आमी घेता ते तांचे इशू ते आमचे सगळ्यांचे एकठांय इशू. हांगा कोणाचें मिसअंडरस्टँडींग आसपाक जायना. आमी युनायटेड एज काँग्रेसमॅन म्हणून घेता हें आनी दीस इज ऑन बिहाफ ऑफ द काँग्रेस पार्टी. पूण काँग्रेसीनूच तुमी 5 जाण दिसता प्रेसिडेंट दुसरे कडेन ते तुमच्या बरोबर ना तुम्ही त्यांच्या बरोबर ना एकूच स्टँडार सांचे ते घेता वेगळ्यान तूं घेता तशें आसा. तशें कांय ना. आमी सकाळीं उलयल्या ह्या संदर्भात आमी उलयल्या. तूं जाय जाल्यार व्हेरीफाय कर प्रेसिडेंटा कडेन. हे सगळी तांच्या मार्गदर्शनाचेर जाता. आमी तेंचे कडेन उलयल्या आनी हें आमी आज करपाचें आहा तें आमी ठरयल्लें. ताका फूल ताचो बॅकींग आसा. पूण तुम्ही बराबर कित्याक दिसना तो पावंक नासतलो न्ही. आज सांजे आसा परत पूण सांचे तुमी आसतले वांगडा आसतलोच. तुम्ही असतले इवन सेलिब्रेशन टायमार जाना तू दिसत ना आसतात हांवें म्हाका सांजे काणकोण परतो इश्यू आसा. आतां आमचे कितें काँग्रेस पार्टी खुबशे लिडर्स आसात आनी खुबशे वर्कर वेगवेगळे जाग्यार वेगवेगळे इश्यू आसात. आज ह्या सरकारान कितले इश्यू कोण दिले आसा खबर आसा. एकूण सगळ्या रावपाक मेळटा ना न्ही. तशें प्रत्येक मतदारसंघात इश्यू आसा मागीर प्रत्येक मतदार वेगवेगळे वचचें पडटा वेगवेगळे टीम करून वचचें पडटा. कर्नाटका भाशेन जायना मरे मागीर DK आनी सिद्धड ना ना तशें कांय जावपा ना. आनी एल्वीस बाब तुमी लोकसभेची बीन कितें तयारी करतले बीन कितें आसा तुमच्या मनात लोकसभाक बीन रावपाची सावथ गोवाक. डिस्कशन चालू आसा. सी इट इज टू अर्ली आनी ते हे प्रश्न तुमी प्रेसिडेंटाकच विचारल्यार बरें. तुमी इच्छूक आसा काय म्हणटा लोकसभेक. हांवें ऑलरेडी सांगला न्ही ते मडगांव सांगला मरे. तर आणि तुम्ही म्हटलं ऑनशोर कसून आणि किती कॅडिलॅक एक नाव घेतलं आणि कितलेशे कॅडिलॅक खुबशीं नांव कॅडिलॅक नांवाची आमकां कंप्लेंट्स आसा ते आमचे कडेन इन्फॉर्मेशन आसा. मागीर ओ हॉटेल कांदोळेचें आसा. मागीर ग्रँड हयाताचे तो ग्रँड हयाता कॅजिनो आसता त्या कॅजिनोची कंप्लेंट्स आसात खुबशे आसा. आमी एक एक फॉलो करतले आनी जें आमी जस्टीस गोवांचो करतले. चान्सीस स्ट्रायक कॅजिनो अशें आमी त्या कॅजिनो वचना म्हणटा आमी ती नांव वळख खबर ना पण जेन्ना लोकांनी कळटा आमी तुमकां सांगतात. थँक्यू. थँक्यू.